काल ताका शोकॉस नोटीस इश्यू केले आनी ताका ताजी जे एग्रीमेंटा प्रमाणे ती फायन आसा ती चार्ज केल्ली आनी ताका इमिडिएटली आयज सकाळी फुडें मॉर्निंग आमी आयज मिटिंगूय घेतल्या VC बरोबर की ताका टर्मिनेट करपाक आनी ती भुरगीं आतां आयल्या वी डोंट वॉन्ट टू प्ले विथ वॉट यू कॉल दी लायफ ऑफ दी स्टुडंट्स आनी ते जे पद्दतीन ते वॉर्म्स हांवें पळयल्या ते दुर्दैवान आसपाक जायनाशिल्लो अशें जावपाक जायना पूण तरी पूण आमी ती कॅर घेवपाक लागून हाजो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा कॉन्ट्रॅक्टर ताका इमिडिएटली आमी ताका टर्मिनेट करतले आनी ताका ऑफकोर्स ताका फुडें आनीक ताका आनी येवपाक मेळपाना कित्याक हां ब्लॅकलिस्ट जातलोच तो एक कंप्लेन अश्यो परत परत येवपाक लागले जातलोच न्ही दुसरें मागीर आमी दोन बाकीची दोन कॅन्टिनां आसा दोन कॅन्टिनां आमची आसा जी मॅथ्स चलना ते वेगळी कॅन्टीन आसा गोवा बिजनस स्कूल आनी थंय दुसरें सायन्स ब्लॉक ई थंय आमी ऑलरेडी एक अप्रोच जाला आमकां लोकल गोवन एक सेल्फ हेल्प ग्रूप अप्रोच जाला सो थंय आमकां 13 तारखेच्यान 13 किंवा 14 तारखेच्यान ती दोन कॅन्टिनां सुरू जातली आनी ही जो पर्यंत सुट्टा सद्दां हाका टर्मिनेट केल्या कारणान आमकां इमिडिएटली सगळे एंटायर मॅस एरिया किंवा बाकीचे वयले सगळे ते क्लीन करून जाय तशें आनी ताका सो तो पर्यंत विदीन द 1 वीक वी वील ट्राय टू सी दॅट वी गेट अ गुड कॅटरर स्पेशली फॉर दीस बॉयज अँड गर्ल्स हॉस्टेल मेंबर सेक्रेटरी हेकडे सस्पेंड करतो सो तेजेर तुमी कितें हय ताजे आमी ताका सांगला आमी ताका त्या प्रमाणे VC हांवें आतां ब्रिफींग धाडला त्या प्रमाणे ताका ताजेर एक्शन कितें आहा ती घेवपाक जाय एक्शन कितें धाडल्या कितें म्हणून एक्शन कितें एक्शन घेतलं मेंबर सेक्रेटरी तांचो पळय तांचो कितें मेंबर सेक्रेटरी तांची कॅन्टीन एम्युनिटीज कमिटी आसा पळय कॅन्टीन एम्युनिटीज कमिटी तांचो कितें आसा डिमांड तो मेंबर सेक्रेटरी इतल्यो कंप्लेनी आयल्या उपरांत एक्शन रेगुलर एक्शन घेना सो ताजेर तांचे कंटिन्युअसली एक्चुली हे कंप्लेन जेन्ना स्टुडंट्सांची कंप्लेन येयल्ले आसात त्या कंप्लेनीन सगळ्यो कंप्लेनी त्या कमिटीक वतात कॅम्पेन आनी ते डिस्कस करतात ते डिस्कस करून थंय रिजॉल्व करतात की कितें कॅन्टिनाचेर कितें एक्शन घेवपाक सो अकॉर्डिंगली ताका पयलीं शोकॉस दिल्ली आसा कोणाक ते कॅटरराक आनी ताका लास्ट एक दोन दिना भुरग्यांच्यो कंप्लेनी गेल्ल्यो ते FDAन ताका येवन हें दिल्या जी बाकीची जी सिवील कामां आसात ती आमी ऑलरेडी केल्लेली आसात प्रोसिजर पण बाकीची थोडीशी तेजी आतां त्या प्रमाणे जो एक्शन तुमी आतां घेतलें पळय तेजी पयलीं कित्याक घेवन येदो व्हडलो प्रोटेस्ट दायसर कित्याक तुमी रावले ना लास्ट टायम जेन्ना पळय हो कॅटरर इम्पिरियल आसा इम्पिरियल कॅटरर म्हणून आसा तो हांगासोच गोंयाचोच आसा तो भायर ताका आमी आपूण हाडून समजून ताका सगळें सांगून कितले फावटी सांगला ताका आमी ताका लास्ट टायमूय ताका सांगिल्लें आणखी ताजे परत इन्सिडंट परत म्हणून ते ताका सायन्स ब्लॉगाचे आनी गोवा बिजनस कॉलेजान ताका इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आतां FDAन इन्स्पेक्शन केलें म्हणून आतां आयला हांवें तांच्यांनी बारीक ते कंडिशन आयला हायजीन वेजिनाचें तुमी बी चॅक अनहायजेनीक आसता इमिडिएटली आतां काल आयल्या पळय सो आतां अशें फाटल्या म्हयन्यान बी पूण ह्या आतां आमची कमिटी आसा पळय तांच्या कमिटीक आतां इन्स्ट्रक्शन्स दिता की रेगुलर डे टू डे एटलिस्ट एक मेंबर वचून विजीट करून डे टू डे बेजीस हायजीन करपाचें आनी ते वॉर्डन जे आसा पळय तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता की तांच्यांनी डे टू डे बेजीस पण इतले तुम्ही म्हणटा पयलीं जाल्ले जाल्यार पयलीं कित्याक पयलीं मेळ्ळा म्हणटा ना पयलीं ज्या जाग्यार पयलीं ज्या जाग्यार मेळ्ळें ताका थंयच्यान काडलो थंयच्यान नो तो ताजो कितें केला आतां कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा पळय युएसडी एक 5-6 कडेन कॅन्टीन सगळे आनी तेन्नाचे 2024 बिकॉज ऑफ वेरियस डिफिकल्टीज एकच कॅटरर दिलो आतां दिसता की तो एक कॅटरर दिवप सारकें नाशिल्लें कित्याक ताका लागून कितें जाता ताका लागून हे आमकां अशें इश्यू जाता कित्याक ताजें कंट्रोल आसना सगळ्या हाचेर पूण ताका तेन्ना 2 कॅन्टिनाचो काडलो ती 2 कॅन्टिनां म्हणून व्हडली इट इज नॉट स्मॉल अमावंट एका बिल्डींग एका हातून गोवा बिजनस स्कुलान ऑलमोस्ट 700 to 800 आनी सायन्स ब्लॉकान ऑलमोस्ट 500 प्लस सो तांकां दोनूय थंयच्यान काडले आनी ताका लागून आतां हो जो इश्यू आसा ताका आयज ताका परत ती काय सर पुढे जातलें हेच्या पयलीं FDAन जेन्ना चॅक केल्लें हय FDAन तांच्यांनी केल्लें ते सिवील बी म्हणटा पळय तांच्यांनी किचन वाचो एरिया वाडोवपाचो आनी कितें तांच्यांनी सजेशन दिलें सो ती ज्या पद्दतीन जे सिवील जे काम आसा सिवील कामाक ते इमिडिएटली जायना ताका तो प्रोसेस आसता ते प्रमाणे ती केल्या आनी बाकीचे जे हायजिनाचे आहा बारीक मायनर रिकरिंगान पडटा रेगुलर एक्टिविटीज
पडटा त्यो सगळ्यो ते हे केलेले आता जे FDNचे बेजिकली तांचे रेट मला ती हायक नव्हती सो ती रेक्टिफाय केली म्हणजे ती त्यांचे सांगलेले बेजिकली तांचे रेक्टिफाय करून स्टार्ट केले काम हय तांचे रेक्टिफाय करून परत स्टार्ट केलं तांचे केलं तांच्यांनी आता बंद केली सर आता म्हाका तांणी सांगलें त्या पद्दतीन बंद केला तांच्यानी FDNूय तांच्यांनी हे केला सील केला आयज सकाळी कितें पडटा बॉम्ब आतां सांगता म्हाका तेजे पयलीं कालूय रावलो प्लस आजूय रावलो काल हय कालूय मेळ्ळो पूण काल म्हाका जेन्ना दनपारा जेन्ना इमिडिएटली हांवें तांकां कोण इनवॉल्व आसा तांकां आपयलें म्हाका जेन्ना खबर जाली ती इवन तो मेंबर सेक्रेटरी किंवा चेअरपर्सन तांकां इमिडिएट आपयलें आनी तांकां सांगलें हाजेर इमिडिएटली आतां एक्शन घेवपाक जाय अशें उपकार ना कालच सांगिल्लें आतां भुरग्यांची त्या प्रमाणे भुरगे त्या कालच ताका शोकसोटी इश्यू केल्ली कोणाक ते कॉन्ट्रॅक्टर आयच्या दिसाची भुरग्यांची जेवपाची अरेंजमेंट तुमी म्हटलें आतां बंद केला म्हणून सो आयच्या दिसाची भुरग्यांची जेवपाची अरेंजमेंट कशी केली खंयचे कॅन्टिनाची ना तेच तो आतां कॅन्टिनाचे जे आहा पळय मेसाचे जे आहा पळय 60 तांकां आयज एक ज्या पद्दतीन समज आतां सकाळी फुडें मेळ्ळें जाल्यार ते आनीक ऑप्शन करपाक पडचें ना कांय ऑप्शन ना तो कॅन्टीनवालो भायलो काय गोंयकार ना तो भायर हांगासर गोंयाचो त्यांचे अनेक म्हणणें आशिल्लें की जे भुरगे पयलीं कंप्लेन करता तांकां तुमी टार्गेट करता जाल्यार प्रोजेक्ट प्रेशर येता म्हाका तरी हांवें केन्ना कोणी म्हाका तरी नजरी कोण येता तांच्यांनी पयलींच फावट रिपोर्ट केला आनी कोणी म्हाका काय सांगूना कोण टार्गेट करता कित्याक तांच्यांनी रिपोर्ट केला तो अशें जाता जाल्यार मागीर ते जावपाक जायना आनी जावचें ना ह्यान फुडें अशें भुरग्यांचेर कितें प्रेशर येवचो ना जेन्ना कंप्लेन फुडें पावयता ना शुअर ना कोणाचे एटलिस्ट म्हाका एक वर्स जालें हांवें कोणाचे सगळे भुरगे येतात मेळटात म्हाका वतात रिप्रेझेंटेशन दिवपाक वतात ते वतात पूण कोणाक भुरग्याक आमी केन्ना टार्गेट केल्लो कोणाक ना ते आतां आयले जाल्यार ते पळोवचें पडटलें थँक्यू We will go outside. We will give place outside later once the final conclusion is done. सर तुम्ही जर आमकां दिया हे थंयच्यान अप्रुवल करून आमी भायर वयता आनी मागीर प्रेसार कितें ते दिता आमी तर आमी आत्तां दिल्ली सर एक दिता सर उदक हय तुम्ही आतां तुम्ही 5 मिनटां म्हटलेली पूण आतां तेणें तुमचे डिमांड्स करता सांगता हय आमी रावला ते डिमांड्स कित्याक डिमांड्स करता म्हणून 3 वर्सां जाली कोणे कोणे कंप्लेंट्स ज्यो दिल्ल्यो तेंचेर अजून पर्यंत काय एक्शन हेंच्यांनी घेवना सो आमकां आतां विश्वास ना ह्या मशिनरीचेर सो आमी बसला जो पर्यंत हे जायना अप्रुवल येना VC कडल्यान तो मेरेन आमी हांगाच बसतले आनी हो प्रोटेस्ट चालूच उरतलो अंटील एंड अनलेस वी not getting a concrete approval from VC to register and register shows us the approval that yes all 3 demands have been fulfilled. युनिव्हर्सिटी आणि त्याचे आशिल्ले हॉस्टेल मेस ह्या मेसान फाटली 3 वर्सां जाली जेवणा भितर खंय ना खंय तरी आफ्टर एवरी 3 मंथ 4 मंथ अश्यो कंप्लेनी येत आशिल्ल्यो किडे मेळटा वॉर्म्स मेळटा आणि हे कंटिन्यू चालू आसतना 6 म्हयन्या पयलीं आमकां सोर्सिसा प्रमाणे अशी न्यूज मेळ्ळा की FDN हांगा रेड केल्ली थंय 18 or 15 सम डिफरंट कायंड ऑफ माल प्रॅक्टिसीस हांगा सापडलेल्यो विथ द सेम कॉन्ट्रॅक्टर तरी आसून गोवा युनिव्हर्सिटी हेंचेर कांय एक्शन घेवना काल एक इन्सिडंट जालो जेन्ना वॉर्म मेळ्ळो आयज सकाळी परत वॉर्म मेळ्ळो जेवणा भितर सकाळी आतां लेटस्ट हांगा न्यूज दिला हे सगळे आसतना जो केटरर आसा तो फ्रीली सेफली हांगा भोंवत आसा आनी तो सेंट्रलायज प्रोसेसान मेस अलॉंग विथ ऑल दी कॅन्टीन्स हांगा चलयत आसा म्हणून आयज BJYमान आमी प्रोटेस्ट काडलो रजिस्ट्राराच्या ऑफिसार आमी सगळे स्टुडंटा खातीर स्टुडंटाच्या भलायकी खातीर स्टुडंटाच्या हेल्था खातीर आनी गोवा एस्पेशली गोवा युनिव्हर्सिटीच्या हॉस्टेलान रावपी भुरग्यां खातीर आमी BJYमान आयज रजिस्ट्रार ऑफिसान तांकां जाप विचारपाक आयले आनी आमी तांकां विचारले की तुमची कॅम्पस एम्युनिटी कमिटी हेजो रिपोर्ट दाखया कितल्या फावटी चॅकअप जालो जाल्यार तेंच्या कडेन रिपोर्ट ना कितल्या फावटी इन्स्पेक्शनां जाली तेंच्या कडेन रिपोर्ट ना सो वी have kept 3 demands with registrar. 1, termination of that contract of that caterer.
suspension of that contractor, blacklisting of that caterer. Second, high-level investigation committee should be formed to investigate this whole fiasco which has happened. Even after several complaints, no action were taken. And campus amenity committee जी आसा ह्या कमिटीचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय अलॉंग विथ मेंबर सेक्रेटरी आनी तेजी फूल टीम. नॉट ओनली मेंबर सेक्रेटरी बट फूल टीम हेजेर जावपाक जाय. आनी थर्ड, हे सगळे कॅन्टीन्स बंद करपाची इमिडिएटली, बट एडिक्वेट ऑप्शन रेडी करून बंद करपाची. इट्स ड्युटी ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी टू गिव फूड टू हॉस्टेल स्टुडंट्स, बिकॉज हे इमिडिएटली बंद उडयतले आनी फाल्यांच्यान 2 दीस परत नवे टेंडर जायसर भुरग्यांक जेवण मेळचें. सो आमी हे 3 डिमांड केला. चवथी डिमांड आमी अशी केला की आमकां सगळे मिनिट्स मेळपाक जाय. ह्या ज्यो चेकिंग जाला हेंची कमिटी केन्ना बसला, कित्याक स्टुडंट्स आर पार्ट ऑफ दीस कमिटी बट स्टुडंट्सांक केन्नाय आपयनात. सेकंड, सेंट्रलाइज प्रोसेस तयार केला वेर मेस जो चलयता तोच सगळी कॅन्टिनां चलयता. म्हणजे जर हॉस्टेलान रावपी एक भुरगो आसा जो दीस आनी रात तेंचें जेवण जेवता आनी तो विटला, जाल्यार जो जेन्ना कॉलेजीक लेक्चराक वता तेका थंय जर स्नॅक्स खावपाक जाय जाल्यार परत हेंचेच केटरराचे थंय खावचें पडटा. सो आमी तेच्या कडेन डिमांड केला की सेंट्रलाइज प्रोसेस काडचो, मेस दुसऱ्यांक दिवचे, कॅन्टिनां दुसऱ्यांक दिवची, सो दॅट देर शूड बी अ चेंज इन फूड स्टायल. आनी फोर्थ, हांव जे एलिगेशन घालता की हांगातलो जो अध्यक्ष आसा खंयच्या पार्टेचो आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. हांगातलो जो कॅम्पसाचो स्टुडंट कावन्सिलाचो अध्यक्ष आसा तेणी इंडिपेंडंट बॉडी म्हणून हांगा भुरग्यांक फटोवन जिखून आयलो. आनी ह्या इश्यूचेर तेणी तोंड सुद्दां दाखोवंक ना, बिकॉज ही इज बिझी सेलिब्रेटिंग हीज लिडर्स अवॉर्ड इन लंडन. ओके, सो आय वॉन्ट टू से असले अवॉर्ड खूब मेळ्ळे खूब लोकांक. हांगा भुरग्यांचो जेन्ना हो ताका गरज आसली भुरग्यांक तेजी तेन्ना तो सेलिब्रेशन करता लंडनाच्या अवॉर्डाची. आनी सेकंड, तो जो कोण देसाय आसा GUSCचो अध्यक्ष, तेजें काम आशिल्लें हांगा येवन हें सगळें करपाचें, बट हे सगळें ते करिना. कित्याक तेंच्यांनी फक्त स्टुडंट्सा कडेन पॉलिटिक्स केला, वेलफेअर केन्ना करूना. वेलफेअर जर केल्ले जाल्यार आयज ते हांगा आसपाचे आमच्या जाग्याचेर. सो हांव तांकां सांगूंक सोदता की तुमचो टायम येयला आतां. स्टुडंट्सांकूय कळ्ळा की तुमी इंडिपेंडंट म्हणून हांगा भुरग्यां कडल्यान मतां घेतली आनी आयज जेन्ना भुरग्यांक गरज आशिल्ली भुरग्यांच्या सेफ्टी कडेन, भुरग्यांच्या हेल्था कडेन, तेन्ना तुमी कोणूच हांगा नाशिल्ले. सो हांव सगळ्या मिडिया भावां कडेन आनी भयणीं कडेन मागता की तेंच्यांनी आमची हे प्रोटेस्ट कवर केल्ल्या बद्दल हांव तुमचे धन्यवाद म्हणटा. आमी खंयच्याच स्टुडंट युनियना अगेन्स्ट ना. वी वेलकम ऑल. स्टुडंट्साची हेल्था खातीर जो कोण येतलो, जो कोण मेमोरंडम दितलो, आमी तेचे वेलकम करतले. आमी हांगा एकामेकाचेर चिकल घालपाक येवना की तूं हो कित्याक इश्यू घेता, हांव हो कित्याक इश्यू घेव, इलेक्शन लागीं पावला ना पावला हेजेर आमकां वचपाचें ना. BJYM इज क्लियर ऑन दीस. अंटील एंड अनलेस स्टुडंट्स बेनिफिट्स आनी स्टुडंटांक जस्टीस मेळना, till then this protest will continue. And I thank my leadership, Damu Bhai, for standing with us in this process. He asked us that we should take this student issue, and Dr. Pramod Sawant, we will go to him, we will take appointment, and we will give one memorandum to our Chief Minister also to take action on these people, because there is a secret nexus going on between, I don't know whom. This investigation committee will give the report. बट हे आतां चलचें ना. आनी हांव स्टुडंट्सा कडेन मागता की तेंच्यांनी चिंता करची न्ही. आमी सगळे तुमच्या वांगडा आसा. आनी एट द एंड फॉर स्टुडंट्स फ्रॉम गोवा युनिव्हर्सिटी ऑर फ्रॉम अक्रॉस गोवा, म्हणजे पोळ्याच्यान पेडण्या मेरेन आनी वाळपयच्यान वागातोर मेरेन, हांव सगळ्या भुरग्यांक सांगूंक सोदता की भिवपाची गरज ना. थँक्यू. भारत माता की No, that I am putting an allegation. Investigation, I don't know, because 3 वर्सां जाली एक जर हेंचेर कंप्लेंट जायना, दॅट मीन्स समथींग फिशी इज देर. सो ही इन्व्हेस्टिगेशन कमिटी तेंच्यांनी बसयता म्हटल्यार तेजो रिपोर्ट येयला मागीर आमी तेजेर उलोवया. तो खावन एकदां जाल्लो, बट हेल्था म्हाका दिसता 1 वर्सां पयलीं जाल्ले, बट हेंचे इन हाऊस हेंचे हेल्थ ऑफिस आसा, बट थंय जर गेले न्ही जाल्यार तांकां GMCत लागता. सो ते सारके ना. सो ते आमी मागतले. आतां टायम येयला गोवा युनिव्हर्सिटीक सुद्दां सारको सरळ करपाचो. सो आमी तो करतले.
आनी कोण आमच्या वांगडा आसूं नासूं कित्याक थोडे पॉलिटिक्स करून गेले हांगातल्यान आपलो ब्रँड आनी हें करून आमी पॉलिटिक्स करपाक हांगा येवना. वी आर हियर फॉर स्टुडंट एक्टिविजम एंड स्टुडंट वेलफेअर. थँक्यू. आता तुम्ही म्हटले की हो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो काडून उडयलो. नेक्स्ट तो कॉन्ट्रॅक्टर येतलो पळय त्यांना इन्स्पेक्शन सारकें जाता काय ना हें तुमी हय आमी तेच सांगलें न्ही रजिस्टराक की हेजेर एक रुल्स जावपाक जाय की केन्ना जावपाक जाय, वीकली, 3 दिसान, 2 दिसान. आनी ते जर जायना जाल्यार आमचे हांगातले जे स्टुडंट शिकपी आसा ते करतले लायक अ सरप्रायज विजीट. एज अ सरप्रायज विजीट. वी वील कॉन्स्टिट्यूट अ शॅडो रजिस्टर ऑफिस टू एक्झामिन ऑल ऑफ दीस थिंग्स. थँक्यू. भारतीय जनता युवा मोर्चाचा ती कमिटी हा त्यांच्या पण 20 पर्यंत सेपरेटच कमिटी फूड कमिटी और समथिंग लाईक अ कॅन्टीन बेस्ट. फुल कमिटीचे Students are always coming. I never see. Suddenly you came because without we are not aware. We had a standing committee of academic. Standing committee of academic officers is already scheduled long time. And I am supposed to be a part of it. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.